Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. The Honorable Speaker has passed orders today. He has passed orders saying their application for cross-examination is dismissed. Their application for leading evidence is dismissed. Their application for extension of time, their return statement file करपाक extension मागिल्लो तेंच्यानी time, that has been allowed. And as far as the main matter is concerned, he has kept it on 29th of April at 11 AM for passing the final orders. At least today we expected that he will pass the order on the main matter because the matter before the Supreme Court is listed tomorrow. जरी त्या स्पीकरान सांगला की आता आपण फायनल ऑर्डर दिता म्हणून ह्या मेन पिटिशनाचेर 29th ऑफ दिस मंथ एट 11 o'clock. आणि तो स्पेसिफिकली ताणें रिपीट केला की इट्स अ फायनल ऑर्डर. आमच्या लॉयरान तेजे कडेन मागलें की एटलिस्ट हेका खूब टायम जाल्लो आसा आमच्या पिटिशनाक आनीक तुमी आजुनूय ताका तेजेर पिटिशनाचेर कांय डिसिजन घेतलें ना तेन्ना टील 29th तुमी आमकां एक इंटरीम रिलीफ दियात. तेंचे जे अधिकार आसात आमदार म्हणून ते आमदार म्हणून अधिकार तेंचे काडून घेयात. तेणें सुप्रीम कोर्टाचो दोन भशेन अपमान केला. सुप्रीम कोर्टाची एक गायडलायन्स क्लियर आसा मणिपूर जजमेंटान की आउटर लिमीट फॉर डिस्पोजल ऑफ डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन इज 3 months. सो ते 3 महिने आनी आमच्या पिटिशनाक 20 महिने जाल्यात. सेकंड, जेन्ना 10 फेब्रुवारीक सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्यात की 26 तारखेक स्पीकर हें पिटिशन डिस्पोज करतलो, हेजो अर्थ फायनल ऑर्डर दितलो. आनी ते सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीनुसार हो स्पीकर वागना. हो स्पीकर हो BJPचे लिडरांचे गायडलायन्स घेता. उशीर जाला हें सगळ्यांक खबर आसा, पूण स्पीकराचे काही गोश्टी आसता त्या खातीर ताजे टायमिंगा प्रमाणे हें पोस्टपोन जायत आशिल्लें. फाल्यां सुप्रीम कोर्टान ताजें हियरींग आसा, थंय कितें जातलें हें हांव आत्तां कांय सांगूंक शकना. आमचे एडवोकेट फाल्यां थंय वतले, डेफिनेटली आमी प्रेस करतले थंय बी. हाचे फुडें आनी हियरींग ना अशें म्हणून सांगलां अशें सांगलां. आनी हाचे फुडें हियरींग नाशिल्ल्या कारणान 29 तारखेक ऑर्डर तो दितलो. त्या बद्दल डेफिनेटली एक बरें दिसलें. आनी त्या खातीर जे मोगो पक्षाचें अस्तित्व आसा तें कोणाकूच सिद्ध करपाची गरज ना अशें